आयची विजीट आम्ही केरी गावात हांगासर बिचाचेर येयलेले आहात आणि टेट्रापॉड्साचे जे काम चालू आहा ते आमचे शेतकार भाव आहात तांकां थोडे तेंचे डिफिकल्टीज जाल्लेले जेणे करून ते सॉल्व करपाक लागून हांगासर WRDचे ऑफिसरूय येयल्या आणि पंचायतूय आहा ते स्थानिकूय सगळे आसात. त्यांचो विषय इतलो जाला टेट्रापॉड्साचे हे काम केला तेतून एंटायर बीच काबार जाल्लो आहा आणि उरलेलो 100 मिटराचो स्ट्रेच आहा तो करपाचे न्हू म्हणून कित्याक ते करीत जाल्यार बीच आख्खो काबार जाता आनी तांकां शेकाय घालूंक मेळचे ना आनी ट्युरिस्टूय हांगा येचे ना. जर ट्युरिस्ट येवंक नाल्यार ताका दोन वाटेन नेगेटीव हेतून वयता. ट्युरिजमूय कमी जातले आनी शेकांक तांकांय बिझनस मेळचो ना आनी हांगासर जे स्थानीक हांगासर गेस्ट हाऊसीस गेस्ट रूम बीन दितात तांकां त्रास जातलो म्हणजे बिझनस कंप्लिटली कोलॅप्स जातलो. ताका लागून आयज तांकां सांगलां पंचायतीक की तेंच्यांनी रेझोल्युशन घेवचें आनी एक म्हाका कॉपी करची जेणे करून डिपार्टमेंटान आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक WRD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक की फुडें आनी करचें न्हू आनी ह्यो आसा तो बीच आमचो सेफ करता. तुमी पळयता आसतले बीच कंप्लिटली हे पयलींच्या कामान सगळो काबार जाल्लो आनी ट्युरिस्टांक चलपाक सुद्दां त्रास जाता. सो ताका लागून ही विजीट आसली आनी दुसरे म्हटल्यार 3 गार्डन्स आहा धाकटे सो ते रिब्युटिफाय करपाक ऑलरेडी कन्सल्टंटान डिझायनींग दिल्ले आसात. आतां तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां की बाय सीजन स्टार्ट जाता म्हणजे नोव्हेंबरान ते 3 गार्डन डेव्हलप करपाचे आनी प्लस टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम जो केरी बिचार ना सो तो ऑलरेडी सांगला पूण ह्या सिजना पयलीं टॉयलेट आनी चेंजिंग रूमूय जातलो. नोव्हेंबर आयलो आणि अजूनपर्यंत शेका अलॉटमेंट डिपार्टमेंटान केल्ली आहा. डिमार्केशन केला म्हणून तेंच्यांनी बांदपाकूय स्टार्ट केल्ले आसा. सो हे फावट खरेंच बरें दिसता की नाल्यार वर्साच्या वर्सा काय जाल्यार डिले जायत रावतालो. हे फावट ट्युरिजम डिपार्टमेंटान बेगीनच शेका डिमार्केट करून तांकां दिल्या जेणे करून आमचे स्थानिक आहात जे तो वेवसायान आहात ते बिझनस करतात तेतून तांकांय स्कोप मेळटलो की बेगीन सुरवात केल्या उपरांत सिजनाचेर रायट टायमाचेर जेन्ना ट्युरिस्ट येतात तेन्ना तांकां तेंची फॅसिलिटीज मेळटली. केरी गांवांत आतापर्यंत भरपूर पयसो घातलेलो आसा ह्या हेचेर आणि परत सरकार ह्याच गोष्टीचेर म्हाका दिसता ह्यो जो प्रोजेक्ट आहा तो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तेन्ना घेतलेलो हांव नको कित्याक घेतलो कित्याक आमी ल्हानपणां केरी बिचाचेर येताले स्कुलाचे पिकनिक्स बीन हांगा येताले आनी हे बरो सुंदर बीच आसलेलो. मुद्दा म्हणजे सगळे स्कूल्स बीन हांगा पिकनिकेक येताले. हे सुरीची झाडां हांगासर आहात बीच आहा आनी हो प्रोजेक्ट करून म्हाका दिसता केरीचो एंटायर स्ट्रेच बीच आहा तो कंप्लीट काबार जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता हे खंय तरी रॉंग डिसिजन घेतलेले आहात जे इतले कोट्यांनी पयशे मोडून आमचे बीचूच आमकां मेळना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी हे हांव नको त्या टायमाचेर कित्याक लागून आनी कित्या खातीर घेतले ते कित्याक म्हाका दिसता तेन्ना गांवचोय अपोज आसलेलो ह्या प्रोजेक्टाक तरी पूण केला. हांव आमदार जाल्या उपरांत वर्क ऑर्डरूय तांकां इश्यू केल्ली रिमेनींग रेस्ट हे करपाक. सो स्थानिकांक पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन तेंचे जितले काम आहा तितले केला पूण तुमी पळयता आसतले की हे करून सारकी नाशाडी जाल्ली ह्या बिचाची आनी आमकां असले प्रोजेक्ट तरी आमच्या कोस्टल बेल्टाक सेफ करच्या खातीर तुमचे कितें पावलां आतां हेतून जितले फुडले काम आहा ते स्टॉप करचे पडटले. हेतून ह्योच लास्ट पर्याय आमचे कडेन जे केला ते काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक ऑलरेडी काम केल्ले आहा आनी आतां ते काडूं शकना. सो जे फुडले आहा ते आमी सेफ करपाचो प्रयत्न करया.